राजांच्या पयल्या पुस्तकावेले वाचप। एकदा जेरोबोम जेरुसलेमांतलो भायर सरलोलो तेन्ना सिलोचो आहिजा प्रवादी ताका वाटेर अवचीत मेळ्ळो। आहिजान एक नवें नेसपा आवरण घाल्लें। ते दोगूय एकलेच एका उक्त्या मळार आसले। आहिजान आपले नवें नेसपा आवरण घाल्लें ते काडलें आनी ते पिंजून ताचे 12 कुडके केले आनी जेरोबोआमाक म्हणलें, तुका 10 कुडके घे, कित्याक सर्वेस्पूर इस्रायलाचो देव असो उलयता। सालोमोनाच्या हातांतली राजवटकी हांव पिंजून दोशी करतां आनी 10 कुळां तुज्या ताब्यांत करतां। म्हज्या सेवका दाविदा पासत आनी इस्रायलाच्या सगळ्या कुळां मदलें हांवें विचून काडलोल्या शारां जेरुसलेम पासत हांव ताका एकूच कूळ सांबाळूंक दवरतलों। आनी अशें इस्रायल कूळ दाविदाच्या घराण्यांतलें आज पर्यान कडसरलोलें आसा। देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार। आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, हांव सर्वेस्पूर तुजो देव, म्हजे शिरकावणेक कान दी। पोरको देव तुमचे मोदें आसचो न्हय, भायल्या खंयच्याय देवाक बसू नाका। जाणें इजिप्टाच्या देसांतली तुका भायर काडली, तो हांव सर्वेस्पूर तुजो एकलोच देव। हांव सर्वेस्पूर तुजो देव, म्हजे शिरकावणेक कान दी। पूण म्हजे पोरचेन म्हाका उतराची पर्वा केली ना। इस्रायलान म्हजी आज्ञा खालतीपणेन मानली ना। देखून तांची निबोर होत्ती काळजां पळोवन आपणाक जाय तशें ताणें करचें म्हूण हांवें तांकां तशींच सोडली। जबाब, हांव सर्वेस्पूर तुजो देव, म्हजे शिडकावणेक कान दी। म्हजे पोरचेन म्हजें मात आयकलें जाल्यार, इस्रायलान हांवें दिल्ली वाट दोडली जाल्यार, एकाच वारान तांच्या दुस्मानाक हांव जिखतलो आसलो। तांचे वैरांक म्हज्याच हातान मार घालतलो आसलो। जबाब, हांव सर्वेस्पूर तुजो देव, म्हजे शिरकावणेक कान दी। उद्गार। तुज्या पुताची उतरां आयकूंचे खातीर आमची काळजां उगोड सर्वेस्परा। मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। नव्यान तिरायच्या प्रांतांतलो भायर सरून सिदोनाच्या वाटेन 10 नोंगराच्या मुल्कां मदल्यान जेजू गालिलेच्या दर्याशीं आयलो। तेन्ना कोण एकल्या जोड जिबाच्या भेऱ्याक ताचे सरशी हाडलो आनी ताचेर हात दवर म्हूण लोकांन जेजू कडेन मागलें। आनी लोकां मदलो ताका कुशीन व्हरून जेजून ताचे कानांनी आपली बोटां गायलीं आनी आपली थिंपी काडून ताचे जिबेक लायली। मागीर स्वर्गाक दोळे उबारून ताणें सुस्कार सोडलो आनी म्हणलें, इफ फाता, म्हणजे तुजे कान उक्ते जावं। म्हणटा म्हणसर ताचे कान उगडले आनी ताची जिवाच्यो बांदपास सुटलो आनी तो सारको उलोवंक लागलो। आनी कोणाकूच सांगी नाकात म्हूण जेजून तांकां फर्मायलें।
पूण जितलो तो तांकां फरमायतालो तितली ओदीक ती परगडटाली आनी सांगून नजो तितली थटकावन म्हणटाली, हाणें सगळें बरें केलें. ताणें भेऱ्यांक कान दिले आनी मोन्यांक जीब दिली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, आयच्या पयल्या वाचपांत देव दाविदाच्या घराण्यांतल्या इस्रायल कुल उपजायता. तांकां दोशी करता कित्याक ही इस्रायल पोरजां कुड्ड्या देवाक बसता. तांचे राजा आपणाक जाय तशें वागतात, आपणाक जाय तसलें जिवीत जियेतात. जेन्ना वाटेर जेरोबोन आसलो त्या वेळार आयच्या आवचीत ताका भेटता आनी आपल्या नव्या नेस्पा आवरणाची पिंजून 10 वांटे करता आनी इस्रायलाच्या कुल दोशी करता. शुभ वर्तमानांत जेजू एका भेऱ्या मोन्याक बरो करता आनी हें कोणाकूच सांगू नाकात म्हूण फरमायता. पूण जितलो जेजू तांकां सांगतालो तितले त्याच्यांनी नांव परगट करताले. हेंच आमच्या जिवितांनी आपणावया आनी देव दर दिसा आमच्या जिवितांत मिलाग्री करता तें आमी सोबे माजार परगट करुया आनी देवाचे नांवाची तुस्त करुया.